Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. हांव मातसो कितें धाडट्यांक हाडूंक आमी टिट्यार गेलो. टिट्यार करतून म्हाका बायलेन फोन केलो. मोगलो आमची खोपीक मोगलो हें केलो कोणी तरी आग. हांव नको हांव म्हणून हांवें पळोवंक ना न्हू. बरोबर. कोणाचें हें करूंक पयल्या बगार आमी गावंक शकना कोणी घातले. हें पारा पयशे जाले हांव तर येवन पळयतालो इकडे पेटोवन सगळे कबार जाला. इकडे म्हाजे डिस्को आसले 50 किल्यांचे म्हाजे आनी म्हाजे भयणीचे. ते हायटीन येल्ल्यांचे आसले 40 किलो. तितलोय लॉस जाला म्हाका एक 3 लाखाचो लॉस जाला. हांवें काल फिशरीसाक एक हें केलां एप्लिकेशन केलां सीएमाच्या फंडांसून म्हाका कितें तरी मेळचें म्हणून आनी तेणी सांगलां म्हाका आमदाराचे एक रिमार्क घे म्हणून आनी आमी फायल बेगीन सबमीट करता. हेतून मातशें आमदारांनी लक्ष घालून आमकां बेगींतले बेगीन हें दिवपाचें. आतां आमचो सिजन जाल्यार आमकां कांयच ना. दोन रस्ताली हिंगा न्हू आख्या बाहेर रस्तो गेले तुगे 5 येयलो ना सांगपाक रस्ते जाय म्हणून हांवें गेले कित्याक हो लोक मुगेलो पयलींसून. हेल्थ सेंटर प्रोविजनाचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान हँड ओवर केला एका हेल्थाक आनी तेजी सर्वे करपाक म्हणून ताणें नोटीस धाडली. हो पळय हा पोस्टमॅनाक तेमी कोणी धोला आनी पोस्टमॅनान ताका नोटीस दिली न्हय काल कोणाकूच आनी ती गोर आपण नोड म्हणून पोस्टमॅन म्हणटा ते इतले हें जालें आतां हें नोटीस धाडले दिल्लें. आतां तेणें आनकोडे पती हें करून गेल्या आनी जेन्ना जर ते आनकोड जर नोटीस पावना येना जाल्यार ते मागीर रोखडो काम स्टार्ट जातले. हिंगे हो मिसिंग लिंक रोड फ्रॉम वेर्ना टू लोतोली हिंगा लोतोली टच जाला आनी हें जंक्शनाचेर सारकें कितें सारकें तेंगेलें प्लॅन आहाय वो कितको कनेक्टिविटी आहा ती खबर ना जाली लोकांक. आमी आनी एक फावटी ऑरोस बोहोणींग मिनिस्टराक आनी पीसी आनी सगळे येवन आमी चयलोलें जंक्शन कितको करपाचें तें सांग म्हण. हो आय थिंक टच जाता हो वाडो सगलो आनी कनेक्ट जालो हायवे येयलो हायवेकू कनेक्ट जाता आनी थिंग सारकें कितको जंक्शन करपाचें रावंड अबावट करपाचें कांय सारकें क्लियर कांय नासलोलें. ताका लागून लोक सगलो हिंगा एकठांय जाला आनी म्हाका आपयला थिंगा आनी आमी आतां टेम्पररी सोल्युशन एशें करपाक म्हणजे थिंगा डिवायडर घान रामलस घान हें करपाक आमी डिसिजन केलां. फक्त आतां 50-60% इश्यू कंप्लीट जालो न्हय ते डिसायड केला. हांव मिनिस्टराक उलयतां